नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो. शमिला सिद्दीकी आणि मनीषा उसगांवकाराक काँग्रेसींतल्यान काढून उडोवपाचो घेतला निर्णय. काँग्रेसीच्या शिस्तपालन समितीच्या अहवाला उपरांत कार्यकारिणी समितीन घेतलो निर्णय. या निर्णयाचो आदले प्रदेशाध्यक्ष पाटकारान केला विरोध. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी आपली बदनामी करपाचो रचला कट. आमदार विजयाचो आरोप. आपलो मोबायल फॉरेन्सिक तपासा खातीर दिवपाची विजयान दाखयली तयारी. म्हादय उदकावदार संबंधी आडमेळी पयस करपाक केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीन कर्नाटक सरकाराक सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आशिल्ली याचिका फाटी घेवपाची केल्या विनवणी. वास्कोच्या नव्या नुस्तें मार्केटांतल्या ड्रेनेज सुदारपाच्या कामांची तपासणी करतना पारंपारीक नुस्तेंकारण अधिकाऱ्यांमदीं जाले शाब्दीक वाद. कंत्राटदार पायपलायन घालता ताची जबाबदारी घेतलो कोण, नुस्तें विक्रेते मागतात जाप. हणजुणे धरणाचो गाळ काडपाचो प्रस्ताव धाडला केंद्र सरकाराक. दिल्लींतल्यान परवानगी मेळ्ळ्या उपरांतूच प्रत्यक्ष काम जातलें सुरू, सांगले उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान. आणि एनआयओच्या कालवांच्या अहवालावेल्यान नुस्तेकारांनी उक्तायला हुस्को. गोंयभर पातळा कालवांविशीं चुकीचो संदेश. एनआयओन खंयच्या सुवातींनी चांचणी केली, खंयच्या वाठारांनी कॅडमियमाची चड पातळी मेळ्ळी हे करचे स्पष्ट, नुस्तेकारांची थेट मागणी. आता खबरो विस्तारान. काँग्रेसीत शिस्तभंगाच्या कारवायेक वेग आयला. शिस्तबद्ध समितीच्या अहवालाचेर आदारून पक्षाच्या कार्यकारी समितीन शमिला सिद्दीकी आणि मनीषा उसगांवकारांका पक्षांतल्यान काढून उडोवपाचो निर्णय घेतला. पक्ष विरोधी वावर आणि शिस्तबद्ध कारवाय करपाच्या आरोपांची चौकशी करून शिस्तबद्ध समितीन आपलो अहवाल सादर केल्लो. काँग्रेस कार्यकारी मंडळान हो निर्णय घेतलो अशी माहिती पक्षान दिल्या. मजगती पक्षान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाचो काँग्रेसीचे आदले प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान विरोध केलो. जर काँग्रेसींतल्या कोणी भाजपाचे गैरप्रकार उक्ताडार हाडले जाल्यार अशा व्यक्तींक पक्षांतल्यान कित्याक काडटात असोय प्रश्न पाटकारान केला. There was action to be taken on them, suspend झाले पाहिजे. So on that basis the executive committee has taken a unanimous decision as in they have decided त्यांचे on the basis of the disciplinary committee चे ते findings आसा पळय, on that basis ते दोग जाणांक आमी एक्सपेल करता for the matter of 6 years. This has been finally discussed. कोण ते नाव? I believe one is Shamina Siddiqui and second is Manisha Ulza. For 6 years. 6 years, right. कित्याक रिजन कितें ना तेंचे ते हॅव आउट ऑफ ऑफिस तेंच्यांनी वचून ते मिडियाचेरूय उलयला आनी एंटी पार्टी एक्टिविटीज म्हणून तेंचे कंप्लेन येयल्ले. सो ऑन दॅट कंप्लेन दे वॉज अ डिसिप्लिनरी कमिटी दॅट वॉज टेकन अँड दे वर कॉल्ड. तेंचे ते येवन तेंच्यांनी आपले ग्रिव्हरन्स कितें तेंचे सायडींतल्यान जाल्ले पळय ते तेंच्यांनी व्यक्त केले. तशेंच द कमिटी हॅड पूट फॉवर्ड आयज एक्झिक्युटीव कमिटी डिसिप्लिनरी कमिटीचे फायंडिंग्स आसले पळय ते घातलेले मांडलेले तेंच्यांनी अँड इट वॉज टेकन अ डिसिजन वॉज टेकन टू एक्सपेल देम फॉर 6. हें आतां पळयतकीच म्हाका शॉकिंग आयलां हें, बिकॉज हू आर दीस पीपल? दीस पीपल आर फायटींग अगेन्स्ट द बीजेपी फॉर लास्ट 4.5 years. Especially Manisha Uzgaonkar म्हणटा ते every day and day out. I think Sunday she went and exposed some waterfall in Sattari where Divya Rani reacted yesterday. काय ते Divya Raniचे reaction is this action? That becomes a big question mark. काय विश्वजीत राणेंनी कॉन्स्पिरसी केल्या? अरे म्हाका एक सांग, आज काँग्रेस पक्षा भितर जर तर बीजेपी कोणी अटॅक करता, बीजेपीच्या मंत्र्यांक एक्सपोज करता, जाल्यार यू टेल मी हाऊ कॅन वी पुश देम अवे फ्रॉम द पार्टी? गोंयांत विरोधी पक्षांतलो वाद आनीक तीव्र जाला. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हांणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांचेर गंभीर आरोप केल्यात. आपली प्रतिमा इबाडपाचो कट रचतात असो आरोप विजय सरदेसायन केला. पळयात. 3 दिसाच्या अधिवेशनाची रणनिती थारोवपा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी बसका आपयली. मात ते बसकेक आपल्याक आपोवणे दिवंक नाशिल्ल्याचे विजयान सांगिल्ले. उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी व्हॉट्सएपा वरवीं विजयाक मेसेज धाडिल्लो म्हूण पत्रकारांक सांगिल्ले. मात फाटल्या 90 दिसांत युरी आलेमाव हांणी आपल्याक कसलीच मेसेज धाडूंक नाशिल्ल्याचो दावो करीत आपलो मोबायल फॉरेन्सिक तपासा खातीर दिवपाची तयारी आमदार विजय सरदेसायान दाखयल्या. युरी आलेमाव हांणी लेगीत आपलो मोबायल तपासा खातीर दिवचो अशें आव्हान विजयान केलां.
ज्या नंबराचेर मेसेज धाडल्या असो दावो करता तो नंबर आपलो नाशिल्ल्याचो सिद्ध जालो जाल्यार ह्या प्रकरणात पुलिशेंत कागाळ दाखल करतलो अशें विजयान स्पश्ट केला. रिपोर्टरान फोन केलो, म्हाका दिसलें की हांवें चुकला आसतलो म्हणून. मागीर चॅक केलें हांवें सगळें, पयलें कांय ना. मागीर दुसरे आर्ते परते घालून पळयलें हांवें फ्रायडेच्यान. मागीर तो सब्जेक्ट घालून खूब सर्चीस ज्यो कितें आसा त्यो सगळ्यो सर्चीस हांवें केल्यो ज्यो म्हाका कळटा. मागीर ऑफिसान जे कोण एक्सपर्ट आहा तांकां आपोवन चॅक केलें, कांय ना आनी थंय पिताच दाखयता. आनी तुमचे ते रिपोर्टरूय बरें आयकून घेता. कोणाक ते कळनासलें की विजयाचे आल्यार फोटो दिसता म्हणून. काल म्हाका एक कलिगान आमचे एक आमदारान म्हाका फोन केलो, आरे विजय ताणें ते दाखयलें मरे न्हू. आनी एक सांग म्हाका, तूं आतां म्हणून वॉट्सॅपान उलयता, हांव कार्नावाल तशें जावन दिश्टी पडटा ना तुका. हय मरे मग थंय दिसता ना मरे. मागीर आनी एक आमदारान म्हाका सांगलें ना तो 3399 आनी खंयचो नंबर न्हू. आतां तुमी म्हाका वळखतात मरे कितले वर्सां जालीं. आमकां दाखयल्लो तुमकां खबर आहा कसलो नंबर आहा तो? हा आमकां दाखयल्लो त्या खातीर विचारलें तुका. डीपी ना, नंबर कितें रे तो? नंबर आनी नांवाचेर VS म्हण आसा. अरे हांव म्हजे कडेन मनीस आहा, धपक्याक हांव तुका सांगता कोणाचो नंबर. हा पूण तूं हांव कितें पुलिशेक कंप्लेन दितालें म्हणजे म्हजो जर नांवान कोण नंबर चलयता आनी ताका मेसेजी घालता, कोण जर ताका मेसेजी घालता, विजय सरदेसाय म्हणून युनिक मेसेजी घालता आनी कम्युनिकेशन करता भलतेच नंबराक, वर्दी ऑफ अ पुलीस कंप्लेन. हांव डीजीक फोन करता, आतां तुमचे फुडें नंबर हाड, तुम्ही वचा आनी नंबर हाडा. त्या नंबरा वयल्यान जर कोण तरी ताजे कडेन उलयता विजय सरदेसाय म्हणून, जाल्यार दॅट मॅन इज टू बी ब्रॉट टू बूक. मजगती विजयान केल्लो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी न्हयकारलो. विरोधी आमदारांक व्हॉट्सॅपा वरवीं मेसेज धाडिल्लो म्हूण युरीन सांगलें. तशेंच विजयाकूय मेसेज धाडिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हादय उदका वादा संबंधी प्रशासकीय आडमेळी पयस करपा खातीर आनी प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाची प्रक्रिया बेगीन करपा खातीर कर्नाटक सरकाराक सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत आशिल्ली याचिका फाटीं घेवपाची विनवणी केल्या अशें केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा. कर्नाटक सरकारान हाचेर सकारात्मक प्रतिसाद दिला अशें ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन कळसा बांदुरा प्रकल्पाक गती दिवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयात चलपी म्हादयचो वाद फाटीं घेवचो काय ना हे विशींचो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांक धाडून चर्चा करतले अशें शिटणावळ मंत्री रामलिंगा रेड्डी हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा. वास्कोच्या नव्या नुस्तें मार्केटांतल्या ड्रेनेज सुदारपाच्या कामांची तपासणी करतना पारंपारीक नुस्तेकार आनी अधिकाऱ्यां मदीं शाब्दीक वाद पळोवपाक मेळ्ळो. नुस्तें विक्रेत्यांनी जी सुडाच्या अधिकाऱ्यां मुखार प्रशासन आनी थळाव्या आमदारांचेर खर टिका केली. दुसरे वटेन पालिकेचे आदले अध्यक्ष गिरीश बोरकारान विरोधकांनी राजकारण करून गरजे भायर अर्जाक निर्माण केला असो आरोप केलो. मजगती कंत्राटदार पायपलायन घालता ताची जबाबदारी कोण घेतलो? तुमी लोकांक फटयतले मात सायबिणीक फटयनाकात. आमदार दाजीन बाजारात येवचें आनी परिस्थिती पळोवची. आमी ह्या बाजाराचेर खोशी ना, तिडकल्ल्या पारंपारीक नुस्तेकारांचें म्हणणें. आता जेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्टर येयलो त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय विचारलें, आता तुम्ही पायपलायन घालताल न्हू, तेची जबाबदारी कोण घेता? की जाय न्हू भयणाक आमच्या? अरे फोटोय नाकाय, तुम्ही लोकांक फटयतले, हे सायबिणी फटोय नाकाय. आयज जी पायपलायन चॉकअप केली सायबिणीन, कळलें? हे सायबिणीक तुवें पळय कितली कास्तीक केल्या, ती मिलाग्रेची सायबीण. मिलाग्रे म्हणल्यार जाण मरे, मिरिकल म्हणटा इंग्लिशीन सांग तुका हांव. मिरिकल केलो सायबीण ती. तुम्ही ते एक फटयताय. ही रुपां तेची, तांकां फटोय नाकाय. दादल्या फटोय आय, तांकां फटोय नाकाय ह्या भयणाक आमच्या. सो हांव मागता आनी पोतून आमी आतां केशे ओगी रावपा नाय. आनी पोतून हांव दाजीक MLA तूं यो बाजारान यो. आता तू कामी तूं हेच मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान तूं आमकां टायम दी, केन्ना येतलो तो आनी डेट दी. ते टायम डेटीक आमी येतले आनी हे काम बेश्टें बुरशें करून वचनाकाय आनी हाली म्हणनाकाय. तांकां जाव तेच केलें म्हण आयज आमी केशी एग्री नाय त्या कामाचेर. हे दाजी बाजारान येयले बरोबर
आमी तेशी एग्री नाही आणि मागीर करून दाखवून दिले उपरांत मागीर म्हणना काय तांकां जाव तेच केलें म्हणून आमी हेजेर आतां एग्री नाही. कितले पाणी त्यांना आम्ही सांगा जाये त्या बाजूला तू आम्ही सांगलेले त्याने आमची ऐकच ना आमची उतर ती शॉपिंग आयल्या त्याने लॅश एक साल करता एवढं लाईन दी ते लाईन दी पोलिसी शॉपिंग बरे त्या उतर वाचून त्यांनी आधी त्यांनी ती करून एक मात्र असली तरी शिवाय काय त्याने आणि कुठच्या अरे नुसतं एकटा पोलीस पट्टा बुधवार स्लिप जाऊन आम्ही तेच पोलीस पट्टा पाहिलं पट्टा नुसतं एकटा गिरायक पट्टा पावतो तो गिरायक पट्टा आणि किती पण सांग ते कॅसे फ्लोरिंग नाही तर तो कोण येयल्लोले ते दोग तीग जाण ते उलोवंकूच ना ते सायडीक उरले. हेजेर खंय तरी वास्कोच्या फिश मार्केटाक सोल्युशन काडपाचें आसा आनी तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो आसा. तुका जाय तेन्ना तूं आमकां परत आपय तूं येवंक ना आमी परत येता इस्तोदान सांगला तशें येवन आमी डिस्कस करया. एक सोल्युशन सारखे काढू जाय हेजेर आनी हे सोल्युशन काडपा जाय अशें जे आमच्या भयणांक जे नुस्तें इंगताय तेका जाय तशें दुसऱ्याक जाय तशें न्हू. तेका लागून हांव सांगता कितलेंय तरी काडटा सोल्युशन सारखें काडपा जाय. हांवें सांगला आयज हे उतर दिता सगळे रावन जोरी तर हे बाजार तांकां जावो तसो तर मेवना जाल्यार 100% हांव तेंच्या बरोबर आसतलो आनी तेका जाय तशें हांव करतलों. ती भायर सरली आनी हो प्रकल्प जालो. हो प्रकल्प जातकूच उद्घाटनूय केलें सगळे जाण उद्घाटनाक येयले सगळी बरी बसली पूण खंय तरी टॅक्निकली प्रॉब्लम जालो आनी ते तुका सांगलें ती ड्रेन आसली ती सारकी जावंक ना. ती ड्रेन सारकी जावंक ना म्हणून आमी खूब फावटी डिसडे उलयले. हांव चेअरपर्सन आसतना आमी उलयले आनी आमी कॉन्ट्रॅक्ट सांगला एक सायड तरी करून दी. तूंय आहलो तेन्ना ओपी आहलो हांव आहलो धंदो हो दिपक आहलो आमी सगळे आहलेले आनी ते कर म्हणलें खंय तरी तेणी करूंक ना ते डिले जालें. पूण आतां खंय तरी आमदारान ताका सांगलें आनी बाबा परत एक व्हडली ड्रेन कर आनी सांगलें आनी करून आमी आयज आपयलें कित्याक बाबा ही ड्रेन अशी करता फुडें त्रास जावपा लागून करता. पूण आतां थोडे लोक कितें म्हणटा गॅरंटी आतां गॅरंटी हांगा मनशाची हांव आतां उलयता जाल्यार फाल्यां आसात काय ना तेच पयलीं गॅरंटी दिवंक शकना. हेची गॅरंटी खंय दितलो. तुका आतां आमी पयलें क्लीन करतना तुका दाखयलें कितें कितें मेळ्ळें तें कोणी कितें घालूंक शकता कितेंय ब्लॉक जावंक शकता कसोय ब्लॉक जावंक शकता. ताची गॅरंटी वॉरंटी हे खंयच्याच गोश्टीची मेळना. गोंयांतल्या धरणांतले गाळ काडपाची प्रक्रिया निमाणे नेटान वाडत आसा. अणजुणे धरणाचो गाळ काडपाचो प्रस्ताव केंद्र सरकाराक धाडला अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. दिल्लींतल्यान परवानगी मेळ्ळ्या उपरांतूच प्रत्यक्ष काम सुरू जातलें आनी साळावले सयत धरणाचे गाळ काडपाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्यान चालीक लायतले अशी माहिती मंत्र्यान दिली. आता रिच एड डॅम्स म्हटल्यार कितें आज पर्यंत ताजेर लक्ष दिवंक नाशिल्लें. आमी डॅमांतल्यान कॅनलांतल्यान उदक सोडटाले आनी एकदां सोडलें की तें मातशें एखादी कमी जास्त करप पूण नॉर्मली अशें म्हयन्यांतल्यान एकदां 2 म्हयन्याक एकदां अशें आसतालें. आनी त्या शिवाय मागीर रिवराचें बेजीन जें आसा पळय न्ही त्याचेर डॅम बांदिल्लो आसा. समजा अशें न्हंय वता ताचेर डॅम बांदिल्लो आसा मदीं पूण तरी आसतना त्या बेजिनाक उदक आसता कारण वाटेर जे झरे आसता पळय न्ही त्या झऱ्यांचें उदक खूब येता आनी तें कमी आसना. पूण आमी आतां कितें केलां सादारण अशें 500 मिटराचेर नाल्यार 1 किलोमिटराचेर तें उदक लिफ्ट करपाचें आनी एक तरी परत डॅमाक घालपाचें किंवा केंद्रां घालपा लागीं केंद्रां घालपाचें. म्हणजे जाता कितें जें उदक न्हंयतल्यान बेश्टें वता खारी उदकाक वता तें सेव जातलें. तें समजा 100 mld आसलें 100 mld म्हटल्यार भरपूर जालें उदक आनी 300 दिसांचो हिशोब करपाक जाता. डिसिल्टिंगाचेर डॅमाचें डिसिल्टिंग आमी करपा संबंदी विचार केल्लो आसा ताजेर फायली तयार केल्या पूण आमकां सानावलेचें आसूं नाल्यार अंजुणे आसूं दोनूय कडेन डिसिल्टिंग करपाक दिल्लीचें परमिशन घेवचें पडटा. दिल्ली डॅम सेफ्टी पॅनल बी आसता पळय आनी कमिटी आसता तांची परमिशन घेवचें पडटा. पूण अंजुण्या संबंदी आमी धाडला वयर ताजेर स्क्रुटनी करून आमकां तें कळयतलें. जायत जाल्यार खंयची पयली जाता पयलीं चड करून अंजुणा. मिनी डॅमाचो एक विशय आसलो की 3 डॅम आमी बांदपा पळयता. म्हणजे प्रपोजल सद्या आसा. एक आसा ते चरावणे 70 वाळपय दुसरें आसा ते काजूमल आनी तिसरें आसा ते शिरड्या अशे 3 डॅम आमी सादारणशे आतां जे म्हैसाळ डॅम आसा सादारणशे त्या कॅपसिटीचे 3 डॅम आमी घेवपा पळयता.
गोंयच्या दर्यादेगेर सांपडिल्ल्या कालवां-विशीं एनआयओच्या ताज्या अहवालाक लागून बोवाळ जाला. कांय सुवातींच्या कालवांत कॅडमियमाची पातळी सुरक्षीत मर्यादे परस चड आसा असो दावो अहवालात केला. पूण ह्या सोदाक लागून पारंपारीक शिंपल्यो आनी कालवां एकठांय करपी समाजान तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा. ह्या अहवालाक लागून गोंयभरांतल्या कालव्या-विशीं चुकीचो संदेश मेळटा आनी तांच्या उदरनिर्वाहाचेरूय परिणाम जातलो असो भंय सध्या निर्माण जाला. पळय, म्हाका एक न्यूज काल हांवें पळयलो आनी हो न्यूज एनआयएनसान येयलो आनी तेणी म्हणलें की तें गोंयची हॉस्टर ती कालवां ती हांवपाची न्हू, तितून कितें तरी रिस्क आहा. सो तिणी एक बरें तिणी तें इंग्लिशीन जाल्यार तेणें एक कंप्लेन तरी लोकांक सांगपाक जाय आसलें, लोकांक समज जाय आसलें कंप्लेन सांगलें कहले तुमी जाणा आसतलें फाटीं करंज जाली असोच इश्यू केलो तेणी, करंज जालीचें नुस्तें खावपाचें न्हू म्हणून आनी तितून मेटल मेवला म्हणून. तितून कितले भाशे मेटल मेवले हें तेणी सांगपाक जाय आसलें, एक भाशेचे काय 4 भाशेचे तें सांग. आयज तेणी परत काल एक न्यूज व्हायरल केला तेणी कालवां खावप ना म्हणून. आज तूं ह्या वर्सा आमच्या वाड्यान गांवांत काकराक इतकी कालवां काडलीं लोकांनी इतकी आनी जायत्या लोकांनी भायर येयलीं ती. पूण आयज पासून म्हाका ज्या गांवच्यांक कोणाकूच सांगूंक ना कालवां तुमची हान आमी दुयेंस पडले म्हणून. आनी हांव नको एनआयओच कितें करूंक सोदता तें. आतां तिका जर तुमी व्हडले सायंटिस्ट म्हणटा तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, तुमी कितलेय शिकोंक व्हडले मांडवीन आसा तें उदक घेया, तें चॅक करा, सगळे रिवर आहले उदक चॅक करा, जे रिवर आहा थिंगासर, जे आयज व्हडली जी हॉटेलां आहा ती कहली घाणीचें उदक सोडात ती पयलीं बंद करा, तें बंद करा पयलीं. तुमी नाका जाल्यार सांगता कालवां हाय नाका नुस्तें हाय ना गोंयचें, हें कितें चल्लां तुमचें. आनी थोडे आयज पळय हेजेर एक फिशरमॅन उलयना, थोडे आमच्या गोंयांत फिशरमॅन आहा ते रावला. हांव तुका सांगता आयज मिडियाचेर थोडे फिशरमॅन आहात ते रावला गोवा हॉट काँग्रेस टिकेटीक आनी बीजेपी टिकेटीक, आनी ते दुसरे बारीक व्हडले फिशरमॅनाचेर कांयच उलोवचें ना कित्याक तेंचे तोंडां बंद जाल्लेले आसा. थोडे आपल्या पब्लिसिटी करपाकूच व्हिडिओ काडटा. आयज तूं जाणा असो लोक आहा ह्या कालवांचेर डिपेंड आहा, थोडो लोक असो आहा तिसऱ्यांचेर डिपेंड आहा जावं शिणाण्यो. आतां सरकार कितें म्हणटा आमकां फार्मींग करा, किच कारचे फार्मींग करा. बरें, ती कालवां आमी कोत्ता फार्मींग, शिणाणे कोत्ता, तितून कितें प्रॉब्लेम ना की तितून ती खाल्ल्यार कितें माल जावचें ना. तेजेर कोणी स्टडी केला? तेणी कोणीच करूंक ना स्टडी. हेजेरूय करपाक जाय. आयज नॅचरल कितें मेळटा दोरयान जाता ती आमी तयार करना, फार्मिंग करी जाल्यार हे करचें पडटा ती हय. आनी ते एकेच प्लेसीर ती तूं जाणा कालवां दुसरें आनी ती फार्मींग कितें फार्मींग दुसरे भायन आनी नॅचरल आमची. आनी ह्या वर्सा म्हाका दिसता काकरा जावं सरावंडींग इतकी कालवां मोठी व्हडली कालवां आनी कोणाक हो रिपोर्ट ना की कोण दुयेंस पडलो म्हणून कालवां खावन. अरे इतके बरें कालां तुमी हे नॅचरल आहा तें सोंपयता. पयले सद्या तुमी व्हडले सायंटिस्ट म्हणटा पयलीं स्टडी करा मरे थंय, ज्या फिशरमॅनांक घेया भोंवा ती स्टडी करा, बाबा सांगा तुमचें अशें अशें आहा थंय, तें सांगो नाका डायरेक्ट तुमी पब्लीश करता. आनी न्यूज पब्लीश खंयच्या राष्ट्राक सान जाता तेंवूय सांगा मरे. हे बरें हो पब्लीश न्यूज इंडियेकूच सान जाला काय जर्मनीक सान जाला काय इंग्लंडाक सान जाला हें सांगो ना तुमी. हें कित्याक पळयता खंयसान जाल्लो न्यूज जो पयलो तो न्यूज तो मेटल मेवलो तो न्हू, मेटल हो जर्मनीक सान पब्लीश जाला. ते सांग ना हेजेर फिशरी मिनिस्टर कांय उलयना, ना जाल्यार आमचो CM कांय उलयना, जे आमचे कोण फिशरमॅनचे व्हडले फिशरमॅन ते आपणा लिडर म्हणटात ते कांय उलयना, हाचे डिपार्टमेंटाचे कोण मनीस ऑफिसर कांय उलयना. अरे हे बारीक हेजेर डिपेंड आहा ती कांय तुमी म्हाका खंय दिसता सद्या तुमी आतां पयले लोक कितें आमचे भाजीपाला रोयताले तें सोंपयलें. आतां तुमी ल्हव म्हाका दिसता दर्याय सोंपोवपाची हो तेंचो फूल प्लॅनिंग आहा. तुमी चिंतपाक जाय सायंटिस्ट जावं तेणी जे ते कोणी रिपोर्ट आनी पब्लीश केला ते सायंटिस्ट एनआयओच्यांनी तेणी सांगपाक जाय बाबा ही ऑल गोवा कालवांचेर न्हू पूण एक प्लेस आमी आयडेंटिफाय केल्या थिंगासर स्टार्ट केला थिंगासर हेचे आमकां मेवला अशें जावंक शकता. हय एक प्लेस हूंय एक ना 2 पूण ऑल गोवा म्हणू नाका. तुमी बेगीनल्या बेगीन हेजेर रिपोर्ट दिवचो और क्लियर करचें तुमचें तुमी हुंची आयडेंटिफाय केलेली गोंयान हुंची प्लेस थिंगासर तुमकां कालवांनी कितें मेवला. ओके फाटीं आनी 2-3 वर्सां आदीं म्हणून कालवांनी तुमी फोटो येयलो कोल मेवलो. आतां कोल खंय सान येता वास्को जाता न्हू. आतां तो दर्यान पडोन खंय येयलो आनी तो लागलो कालवांक म्हणजे त्या वाड्यान सान कोल येता तशें जायना. तुमी बेगीनल्या बेगीन क्लियरेशन दिया. तुमी सांगा गोंयच्या लोकांक आमी एक आयडेंटिफाय केले प्लेस थिंगासर हिंगासर हे प्रॉब्लेम जाला तेन्ना तुमी भिवो नाका. हे सगळ्यांक गोंयच्या एरियेक ना हे एका कडेक ना 2 कडेक आसतले. नाजाल्यार हांवें सांगलां थंय तुमी आमच्या वांगडा डिबेट करुया आनी एका वाड्यान या थिंगासर सॅम्पल घेवया उदकाचें आनी रिपोर्ट तयार करुया.
तरणाट्यांनी फक्त टेक्नॉलॉजी शिकून उपयोग ना, तांच्यानी टेक्नॉलॉजी तयार करची पडटली अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. साखळे रवींद्र भवनात यंग इनोव्हेटर्स स्टेम लॅब खाला AR/VR कार्यशाळेचो उक्तावण सुवाळो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालो. ह्या उपक्रमाच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांक आधुनीक तंत्रगिन्यानाची वळख करून दिवन फुडाराच्या तंत्रगिन्यान क्षेत्रा खातीर सक्षम करपाचो सरकाराचो यत्न आशिल्ल्याचें कळटा. देशांतले तरणाटे विच इज अ यंग एज ग्रुप जेंकां आमी झेड झी आनी इन फ्युचर झेड अल्फा हेंकां म्हणजे फुल्ली तांच्यांनी फक्त टेक्नॉलॉजी शिकोवन उपयोग ना, तर तांच्यांनी टेक्नॉलॉजी क्रिएट करची पडटली. ॲट प्रेझंट आमी टेक्नॉलॉजी शिकता, बट फुडें तुमीच टेक्नॉलॉजी क्रिएट करची पडटली. अशे क्रिएटर्स आमकां तयार जाल्ले जाय. आमी म्हणटा की ज्या टेक्नॉलॉजीक सद्या तुमी हाताळटा किंवा तुम्ही डील करता विथ द टेक्नॉलॉजी, दॅट टायप ऑफ टेक्नॉलॉजी वॉज नॉट देयर ड्युरिंग वी वर द स्टुडंट्स. म्हणून हांव खरोखरूच म्हणजे आमचे कॉंग्रॅच्युलेट करता गोवा स्टेट कावन्सील फॉर द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड वेस्ट मॅनेजमेंट, Indo-US Science and Technology Forum, STEM Varsity and US Department of the State and Sakhale Engineering Association. At present आम्ही नवीन जे शिकता तितून जस्ट तुमकां शिकपाची संद मेळ्ळी. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इट इज अ व्हर्च्युअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, रोबोटिक, डेटा सायन्स, सायबर सेक्युरिटी आणि वेरियस थिंग्स. बट हे फ्युचर आसतले अशें हांव म्हणना. हाज्याय पेक्षा न्यू टेक्नॉलॉजी इन फ्युचर ही येवपाकूय शकता. म्हणजे आमकां ताच्या खातीर रेडी रावचें पडटलें. गोंयांत वैज्ञानीक तपास आनी डिजिटल न्याय व्यवस्था अदीक घटमूट करपाचे तिकेन म्हत्वाचें पावल उबारलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी वेर्णाच्या गोवा फॉरेन्सीक सायन्स लॅबोरेटरींत फॉरेन्सीक सायकोलॉजी विभाग तशेंच ई-पेशिया व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचें उक्तावण जालें. हे नवे सुविधे खातीर गुन्यांच्या तपासात वैज्ञानीक पुराव्यांचो अदीक वापर जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें. इट इज अ लॉंग पेंडींग इश्यूज ऑफ द फॉरेन्सीक डिपार्टमेंट हाजे जे आशिल्ले जे आज रिजॉल्व जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. फॉरेन्सीक सायकोलॉजिकल डिविजन आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज फॉर द ई-पेशी न्याय संहिता हाजें आज इनॉग्रेशन केलें. आमी सातत्यात पळयता स्ट्रेंथनिंग फॉर द गोवाज क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम हे करपा खातीर टायम टू टायम वी हॅव टेकन मेजर स्टेप्स ह्या हातूंतल्यान आनी ताजो इम्प्रुवमेंट इन अ फॉरेन्सीक सायन्स हातूंतल्यानूय बी आमी सातत्यात करीत आसा. लोकांक वेवस्थीत रित्या न्याय मेळपाक जाय ताच्या खातीर ताजें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जावप ही गरजेची आसता. आनी ती इन्वेस्टिगेशन्स प्रॉपर करपा खातीर त्या पद्दतीचो लॅब सेटअप ही फॅसिलिटीज करपूय तितकेच गरजेचें आशिल्लें. तें फॉरेन्सीक सायकोलॉजिकल डिविजन विच इज लॉंग पेंडींग आशिल्लें तें आज आमी इनॉग्रेट केलें. म्हाका दिसता की अशा पद्दतीची इट इज अ नार्को एनालिसीस टेस्ट आसतली किंवा बाकीचे पॉलिग्राफीक एग्जामिनेशन ह्या हातूंतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकताली. हाज्या पयलीं आमी हे फॉर द बाकीच्या इन्वेस्टिगेशनाक वेगळे म्हणजे बेंगलोर किंवा गुजरात हांगासर धाडटाले, बट त्यो हांच फुडें धाडपाक पडच्यो ना. पॉलिग्राफीक सिस्टम वीच इज वर्थ कॉस्ट ऑफ ₹28 lakhs, लेयर्ड वॉयस एनालायझर वीच इज कॉस्ट ऑफ ₹35 lakhs हे आज आमी हाडपाक शकले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज वीच इज ऑलवेज कोर्ट इज ऑल्सो प्रोमोटींग ती ई-पेशी न्याय संहिता भारतीय न्याय संहितेच्या अंतर्गत 5 ई-पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग रूम वीच इज कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली द ₹41 lakhs ते बी आज आमी हांगासर स्टार्ट केले. देळे काणकोणा प्रस्तावित सर्व्हिस अपार्टमेंट प्रकल्पावेल्यान सुरू आशिल्ल्या वादाचेर जमीनदानी डॉ. प्रवीण नायक गांवकार हांणी स्पश्टीकरण दिलां. गांवचे कांय लोक प्रकल्पाक विरोध करतात, पूण हो प्रकल्प कायदेशीर आसा. सगळ्या सरकारी नेमांक आनी गरजेच्या परवान्यांक पाळो दिवन हो प्रकल्प चालीक लायला अशें जमीन दन्यान स्पश्ट केलां. हे विशीं पत्रकार परिशद घेवन तांणी सविस्तर म्हायती दिली. प्रकल्पा वरवीं थळाव्यांक नोकऱ्यांची संद तशेंच पर्यावरण संवर्धना खातीर 300 झाडां लायतले अशी माहिती राजेश तारकर हांणी दिल्या. पळया. आणि आमच्या गावच्या 2 भावांनी काही आरोप केले, तर त्या आरोपाचे निरसन आणि एक्सप्लेनेशन करपाक आमी हांगा आयिल्ले आसा. 245/1 हो सर्वे नंबर हो म्हाजो जमनीचो सर्वे नंबर. आणि ह्या जमनी हो प्रोजेक्ट येता शिव रेसिडेन्सी म्हणून, राजदीप शिव रेसिडेन्सी. हो काणकोण म्युनिसिपालिटी एरियेन येता. हो जो प्रकल्प आसा हो एक सर्व्हिस अपार्टमेंट आसा.
म्हणजे हांगा लोक कायमची रावचे ना, लोक येयचे आनी वतले. आनी ह्या अपार्टमेंटान आमी एनवायरमेंट फ्रेंडली अपार्टमेंट असे ताचे फिचर्स दवरला. ज्या अपार्टमेंटान सोलर लायट, स्वताचो ओन ट्रान्सफॉर्मर, म्हणजे गांवचे लायटी काही ताजो प्रॉब्लेम आसना. पब्लीक वॉटर आमी घेना, म्हणजे सरकारी जे उदक वतले ते आमी घेवचे ना, ते आमकां घेवपाक मेळत न्हय एज पर कायद्या प्रमाणे. सो आमचे उदकाची आमी ओन वेवस्था करतले. ह्या प्रकल्पान खूब झाडां लायतले, तो आमचो एक भाग आसा. ह्या प्रकल्पान वॉकिंग ट्रॅक आसा भितर. ह्या प्रकल्पान एक आमी बँकेट हॉल बांदता विथ एम्पल पार्किंग फॅसिलिटी भितर. म्हणजे हो जो बँकेट हॉल आसा हो काणकोणच्या सगळ्या लोकांक उपलब्ध आसतलो आनी गांवच्या लोकांक तो एकदम कमी रेटीन, म्हणजे 25% रेटीन तो उपलब्ध आसतलो. ह्या प्रकल्पान 150 फ्लॅट ना. ह्या प्रकल्पान माझे स्वताचे घर आसा आनी ह्या प्रकल्पान हांव रावतलो, म्हाजी फॅमिली सगळें. तेन्ना हांव थंय जेन्ना रावतलो तेन्ना थंय ड्रग्स हांव वेव्हार करतलो किंवा बाकीचे कितें वायट धंदे करतलो हो विचार सगळ्यांक सोडून दिवचो. ह्या प्रकल्पान भायल्या लोकांनी दिल्ली, राजस्थानाच्यान फ्लॅट घेतला हो एक दुसरो आरोप आसा, तो खोटो. ह्या प्रकल्पान सद्याक एक 25-30 लोकांनी जी बुकींग केला ते गोंयचेच आसा आनी चडशे सरकारी कार्यालयान काम करपी आसा, भायले कोण ना. ह्या प्रकल्पा खातीर काणकोणची संस्कृती नश्ट जातली किंवा पर्यावरण नश्ट जातले असं कांयच भाग ना. ह्या प्रकल्पान आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बी करता. ह्या प्रकल्पान आमचे सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा. ह्या प्रकल्पान सेपरेट ट्रान्सफॉर्मर आसा, उदक आमी वापरचे ना. ह्या प्रकल्पान आमी इलेक्ट्रीक कार चार्जिंग स्टेशन्स दवरतले. म्हणजे हो प्रकल्प सगळ्या गांवच्या लोकां खातीरच आसतलो. ह्या प्रकल्पांतल्यान उलट खुबशे नोकरी म्हणजे जॉब्स मेळटले, काही बिझनेसय मेळटले ह्या प्रकल्पा खातीर काणकोणच्या लोकां खातीर. ह्या प्रकल्पाक ज्यो ज्यो परमिशन जाय, आजकाल सरकार खूब स्ट्रिक्ट आसा आनी प्रत्येक गोष्ट पडताळूनच परमिशन दिता. PCB परमिशन, पणजी म्युन्सिपालिटीचे, काणकोण म्युन्सिपालिटीचे परमिशन, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाची परमिशन, PWD, इलेक्ट्रिसिटी, जी परमिशन आसा ती सगळी घेतला. जे पयशे भरपाचे आसा गव्हर्मेंटाचे, म्हणजे आमी आतां काणकोण म्युन्सिपालिटीकच आमी 97 लॅक्स टॅक्स भरला, म्हणजे परमिशन आमचे 97 लॅक्स काणकोण म्युन्सिपालिटी भरला. अशे खुबशे परमिशन घेवन वेवस्थीत ताचे अप्रुवल घेवनूच आमी हो प्रोजेक्ट सुरू केल्लो आसा. ह्या प्रकल्पाचे जे बिल्डर आसा ते गोंयचे आसा, ते दिल्लीचे न्ही, ते राजस्थानचे न्ही, ते मुंबयचे न्ही. आनी बिल्डर हांगा बसलो आसा बाब राजेश साळकर. प्रवीण बाबा ऑफर खूब येताले भायल्या बिल्डरांच्यो, खूब तेंप जालो ताचो प्रोजेक्ट आशिल्लो, पण तरी सुद्दां ताणें म्हज्या पेक्षा सुद्दां ताका चड ऑफर येता ताणें रिजेक्ट केल्या. कित्याक ते जर भायले लोक बिल्डर हांगा आयले ते गोंयकारा खातीर काम करिना, तांची रेट अशी आसता की गोंयकार घेवूंच पावना. त्यामुळे त्यांचे प्रपोजलूय चड आसता, तेजे पयशे दिवपूय पद्दत सगळ्याकूच चड आसता, कित्याक ते हाय रेटीन विकता ते गोंयचे घेवन पावना. सो ह्यान सेन्स केला गोंयान अशें घडटा म्हणून भायले बिल्डर आयले की भायले लोक येतात. पण आमी जेन्ना प्रोजेक्ट घालता ते गोंयकाराच्या बजेटाचेच घालता. आतां हांगा तुमी जर सारकेच डिटेलान जे कितें आमी उलयता, प्रवीणान उलयता ते चॅक करतल्यार सगळे रजिस्टरांचे सेल्स एग्रीमेंट जाल्यार तेजे लिस्ट दिता तुमकां, म्हणजे सांगताचो न्ही, लिस्ट पयल्या पयली सगळे गोंयकार लोक आसा. प्रूफ आसा, हांव सांगता म्हणून न्ही, प्रूफ आसा की राजकी बिल्डर 90% गोंयकारांक लागून आसा आनी जॉब सुद्दां गोंयकारांक दिल्या. म्हणून खंयी गोंयांत काम करपाक एक उमेदशी येता की ज्या गांवांत हांव वतलो त्या गांवांत म्हाजें पयलीं धोरण आसता त्या गांवांत कितें तरी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळची. आतां थंय 2 जाण इंजिनियर आसा जुनियर, ते धुरी म्हणून आमचेच ते काणकोणचे. हांवें खंयच्यान धरून हाडून हांव पयलीं सांगलेलें प्रवीणाक म्हाका हांगा इंजिनियर जाय जाल्यार काणकोणचेच जाय. कशाय कसो प्रोजेक्ट पास जायत ना, त्या लोकांच्या तकलेन जे कितें गेलां तें मातशें भायर काडूंक जाय की आतांची फायल आमी हो प्रोजेक्ट 1.5 वर्सां लागली आमकां अप्रुवल घेवपाक. प्रत्येक 5 फावटी प्लॅन चेंज जाला, खंय तरी मातशी लायन चुकल्या, खंय तरी हें जालां. आमचो हांगा ऑफिसर कितलेच फावटी येवन गेला काणकोण, म्हणजे ना मातशी लायन चुकल्या, मातशें हें चुकलें, आनी फूल सपोर्ट केला. आमी केन्नाच हांवें इतले प्रोजेक्ट केले, हांव केन्नाच इनलिगॅलिटी करपाक सपोर्ट करिना. कॉन्फिडन्सान आमी फुडें सरले आनी आमकां सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी अप्रुवलां दिली. आतां हाची लॅक ऑफ नॉलेज बाकीच्या समाजाक आसूं शकता, सगळें टेक्निकल सगळ्यांक कळटा अशें ना न्ही, म्हणजे
ह्यो सगळ्यो गजाली प्रपोज रोड जावं RP20 सगळ्यांक ते कितें टेबलान वतले, तांची कांय चूक ना, म्हणजे कोण कितें करता तांचे 100% चूक आसना, पण ते तांच्या बरोबर क्लॅरिटी मांडप हे आमचो रोल आसता. सो ते सारकें क्लियर आसा. अजून पर्यंत इन ग्रेस ऑफ गॉड खंयचोच प्रोजेक्ट आमी केला तातूंत इनलिगलिटी करूना. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत. गोमंतक टुडे बुलेटिनाक आज सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है.